नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीघराचो येवकार खबरो विस्तारान. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव 14 ते 17 ऑगस्ट मजगती ESG जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा तयारेचो आढावो घेवपाक बसका आपयली. ESGची अध्यक्ष आमदार डिलायला लोबोय बसकेंत वांटेकार. रामनगर जोयडा अस्वलान 49 वर्स पिरायेचो शेतकार मारुती मामलेकराचेर हल्लो. तो घरा वतालो, वाटेर हल्लो. मारुती गंभीर जखमी. हल्ल्या उपरांत तो खंय 4 किलोमीटर चलत घरा गेलो. सध्या ताचेर बेळगांव KLE हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. जोडा तालुक्यातल्या रामनगर हांगासरलो मारुती मळेकर हो शेतकरी आज दिवसभर आपल्या शेतात काम करून संध्याकाळी 6च्या सुमाराक आपल्या घरात येत असताना तेजेर अचानक अस्वलान हल्लो केलो आणि त्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झालो असतात. आणि या जखमी अवस्थेत तो आपल्या शेतातल्यान घरात सुमारे 4 किलोमीटर चलत येलो आणि त्या उपरांत तेजेर अस्वलान हल्लो केलो हेची माहिती स्थानिकाक मेळ्ळी. त्या उपरांत स्थानिक घटनास्थळी दाखल जाऊन तेका रामनगर हांगासर प्राथमिक उपचारा खातीर दाखल केले. त्यानंतर बेळगांवच्या KLE या हॉस्पिटलात तेका पुढील उपचारा खातीर दाखल केले आसात. याची माहिती वन अधिकाऱ्यांका मिळताच तेंच्यांनी घटनास्थळी वचून या घटनेचो पंचनामा केलो आसात. या प्रकरणाचो तपास आसात ते पुढील तपास करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद कोंडे. ढवळे बायपासा लागसरच्या स्क्रॅप भरिल्ल्यो 2 गाडयो खंय फाटले 6 म्हयने पार्क केल्ल्यो तश्यो आसा म्हूण प्रुडंटान सोमारा रिपोर्ट केल्लो. रिपोर्टा उपरांत संबंदीतांक जाग आयल्या. दोनूय गाडयो रस्त्या कुशीकच्यान काडून व्हेल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. मजगती कुरियर स्टोराच्यो म्हालगाडयो रस्त्यार पार्क करतात ताचेरूय कारवाय जाता. ढवळे बायपासा लागसार स्क्रॅपान भरिल्ल्यो 2 गाडयो फाटले 6 म्हयने पार्क केल्ल्यो आशिल्ल्यो. ते कितलेशेच दीस तशे आशिल्ले. प्रुडंटान सोमारा रिपोर्ट केलो. रिपोर्टा उपरांत गाडयो काडल्यात. आमी आसात ते परमागुडी ढवळे बायपास. 2 दिसां पयलीं आमी हांगासर एक बातमी केल्ली, ती म्हणल्यार की ह्या बायपासार दोनी सायडीच्यान ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल पार्क केले गेले वयतात आनी हेजेर कोणाचें लक्ष ना म्हणून. त्याच प्रमाणे 2 गार्बेजीन भरलेल्यो गाडयो, एक टेम्पो तशें जाल्यार एक रिक्षा हांगासर पार्क केल्ली आसलेली फाटले 6 म्हयने. आनी जेन्ना आमी ही बातमी प्रुडंटाचेर फ्लॅश केली, रोखडेच 24 अवर्सा भितर 24 तासां भितर कोवळ्या पंचायतीन खंय तरी हेजी दखल घेवन ह्यो दोनूय गाडयो हांगसरल्यान क्लियर केल्ल्यो आसा. तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान ह्यो दोनूय गाडयो पार्क केल्ल्यो फाटले 6 म्हयनेच्यान हांगा आशिल्ल्यो. लोक हांगा रेसिडेंट लोक रावता, रेसिडेन्शियल लोक, तांकां ह्या गाडयांक लागून त्रास जातालो. कारण यो वच करतना गाडी भायर काडटना बायपासान तांकां फुडली गाडी दिसनासली. सो तेंची मागणी आशिल्ली की ह्यो गाडयो हांगसरल्यान क्लियर करच्यो म्हणून. त्या प्रमाणे तुमी पळयता की प्रुडंटान जेन्ना ही बातमी हायलायट केली ताज्या उपरांत विदीन 24 अवर्स ह्यो दोनूय गाडयो हांगसरल्यान कोवळ्या पंचायतीन क्लियर केल्ल्यो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आतां एक गजाल उरल्या ती म्हणल्यार फक्त ह्यो हायवेक ज्यो ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल व्हडल्यो व्हडल्यो लॉरी ज्यो पार्क करून दवरता हांकां खंय तरी शिस्तबद्द येवपाक जाय म्हणून ट्राफीक पुलिसान म्हाका दिसता एक्ट जावचें पडटलें. फक्त तालाव दिवन जमचें ना जाल्यार तेंचेर कारवाय करची पडटली. कारण ह्या गाडयांक लागून बायपासाचेर मोठे अपघात जाता आनी भितर फॅटल एक्सिडेंटूय घडटा. सो ताका लागून हाजी दखल पंचायतीन घेतलेली आसा. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटानूय हेजी दखल घेवची. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आमदार गोविंद गावडे असताना आशिल्ल्या त्याच्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांची बदली खेळा खात्याचो संचालक अरविंद खुटकराचे बदली करून ताचे जाग्यार डॉक्टर अजय गावडे हाडला. कला आणि संस्कृती खात्याचो संचालक सगुण वेळेपाच्या जाग्यार विवेक नायक. आमदार गोविंद गावडेन आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्याच्याकडे आशिल्ल्या म्हत्वाच्या खात्यांचेर आपल्या मर्जीतले अधिकारी नेमिल्ले. गोविंदाक मंत्रिपदावेल्यान देंवयले उपरांत अधिकाऱ्यांची बदली. खेळा खात्याचो संचालक अरविंद खुटकराची बदली करून ताच्या जाग्यार डॉक्टर अजय गावडे हाडला. कला आणि संस्कृती खात्याचो संचालक सगुण वेळीपाचे जाग्यार विवेक नायक. मजगती कार्मिक खात्यान 90 सरकारी अधिकाऱ्यांची बदली केल्या. आता पळोवया निकती आयिल्ली खबर. WRD डिपार्टमेंटांतल्यान जें उदक एवरी वर्सा आमच्या गिरी गांवांत भरतात, रस्ते भरतात, लोकांच्या घरांनी उदक वता. सो हेका लागून कंटिन्युअसली फॉलोअप करून हांव आमची खरी पंचायत आसा ही कंटिन्युअसली फॉलोअप करून
हो तो WRDचो प्रकल्प जो आसा म्हणजे हे कशें रिस्टोर करपाचें कशें सारकें करपाचें हो आमी फाटल्या लागून केल्लो. पावस जाता आनी फुडलो पावस जावच्या पयलीं सगळें म्हणजे व्हडलो इट इज अप्रॉक्सिमेटली 42 crore रुपीज आनी हेजो फायदो सगळे म्हणजे आख्खे गिरी गांवांक जातलो. फक्त गिरीच न्ही जाल्यार गिरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली, म्हापशा कॉन्स्टिट्युएन्सी, पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, पार्ट ऑफ आमची कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी हेका सगळो हेजो फायदो जातलो. सो काम आमी सुरवात केलेलें आसा कित्याक पावस पडलेल्या कारणान इनॉग्रेशन आनी मातशें फुडें वचून केन्ना तरी आमी करतले. पूण कितें जाता थोड्या लोकांक कळना तें इनॉग्रेशन जावंक ना थोड्या लोकांक दिसता की तें लँड फिलींग जाता जावं आनी कितें जाता काय म्हणून. पूण ना हें ऑलरेडी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलेलें आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर तें बऱ्या तरेन काम फुडें व्हरता. गिरी वाठारात जायते कडेन मातयेचे भराव घातिल्ल्यान उदकाक वाड मेळना आनी ताकाच लागून ही परिस्थिती उप्रासता. ह्यान मुखार ह्या सगळ्याचेर नदर दवरतले म्हूण आमदार सांगता. लँड फिलींग चड जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसता हें उदक वचपाकूय वाट कमी जालेली आसा. सो आतां जालां तें जालां पूण हेजेर आमी हेजो सुटावो कसो करतलो हें आमी आतां ह्या प्रोजेक्टान आमी घेतलेलें आसा. एक रिक्वेस्ट आहा की हेजे फुडें जें आसा हें लँड फिलींग जावचें न्ही हेजी आमी खात्री घेतला. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर विरोधी पक्ष फुडारी युरीन युनायटेड ऑपोजिशनाची बसका आपयल्ली. मात विरोधकां विरोधाचो सूर. विजय म्हणटा BSCची बसका जाले उपरांत बसका कित्याक? मिटींग BSCची आदी जावंक जाय आशिल्ली. युरी म्हणटा BSC उपरांत बसकेची परंपरा बाकीचो कांयच अजेंडा ना. पावसाळी अधिवेशनात रणनीती करपा खातीर विरोधकांची बसका जाता. मात विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान बसका आपयली ती BSC मिटिंगे उपरांत. ताचेर विजयान नाराजी उक्तायल्या. ही प्रथा ते फॉलो करतात. जेन्ना व्हडलें सेशन आसता चड करून मॉन्सून सेशन तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय. आतां प्रोसेस सोंपलो फाल्यां लास्ट दीस ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो. सो ती बिझनेस एडवायझरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली वावर काडप आशिल्लें तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप शक्य जातलें. हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच म्हाका म्हणजे मनान म्हणजे तकलेन येना. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा परंपरे प्रमाणच बसका आपयल्या. all that we are present in the opposition, that I believe this is the chance that we can put the government on the mat and let us all rise to the occasion, because Goans are watching. Goans know how this BJP government have come into power. It's not any personal issue. I have no ego. It is a very open message that let us fight for issues. We came up to this that गोंयचे पासत जोरी तोरी वे गोवा फर्स्ट मुटाय जाल्यार आनी गोंयचे इश्यू मुटाय जाल्यार रेस्ट एवरीथिंग शूड बी केप्ट असाइड. एंड यू हॅव सीन इन लास्ट 3-3.5 वर्सां ज्यो असेंब्ली आज सेशन जालें तितले असेंब्ली सेशनान वी एज द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द आम आदमी पार्टी have always been united to take up Goa's issues. So today there are a lot of issues in Goa. In fact, we discussed and how to find a solution. We will definitely all come together. I mean, the opposition has so many times and sessions we will all come together and honor the government. परत पासून मेळटले. But this is the beginning and I think this is a very good move. Even on resolution, तुम्ही जाणा ते रोमी स्क्रिप्ट आम्ही ते आता एक रेजोल्यूशन धाडला तो नंबर म्हाका आयला जावं रेजोल्युशन्स आनी हे डिस्कस करपाक आयज आमची मिटींग ही जाल्या आनी बरे भाशेन जायते इश्यू गोंयचे इश्यू घेतले आनी गोंयचे इश्यू घेतलो आमी सगळे एकठांय रावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. पावसाळी अधिवेशनाच्या तयारेक सत्ताधारी आमदारांची खासा बसका जाली. बसकेक मगोचो सुदीन एकलो ताचे पर्सनल अडचणीक लागून पावलो ना. अपक्ष चंद्रकांत शेट्ये आनी आंतोन वाजूय आशिल्लो. सत्ताधारी आमदार मंत्र्याच्या कामकाजाचो समन्वय करपाचे नजरेन चर्चा जाल्या म्हूण मुख्यमंत्री बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयला.
भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर विंग आणि आमचे अलायन्स पार्टनर हांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली सगळे आमदार आणि मंत्री सो दॅट असेंब्लीच्या संदर्भातले कामकाज एकंदर सगळ्यां कडेन डिस्कस करपा खातीर मंत्र्यांनी आपली बिलां सगळी घातला काय ना किंवा आनी कितें जर पॉलिसी डिसिजन आमकां डिक्लेअर करपाचो त्याच्या संदर्भात डिस्कशन जालें इवन दो जे क्वेश्चन्स आन्सर घातल्या किंवा प्रायव्हेट रेजोल्युशन अजूनही 2 दीस उरल्या घालपाचें ताच्या संदर्भात इन डिटेलान डिस्कशन आशिल्लें एकंदर असेंब्लीच्या संदर्भातली पूर्व तयारी करपा खातीरच आयची आमच्या अलायन्स पार्टनरांच्या बरोबर आशिल्ले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी अंतोन वाज हे आयच्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले एमजीपीचो आज येवन सुनील ढवळीकरान सांगलें की आपूण पर्सनली पावतलो भायर अरे असेंब्ली डेज जे आहा पळय न्ही 15 दिसाची असेंब्ली आहा 3 दीस गव्हर्नर एड्रेसाचे टॉक ऑलरेडी फाटल्या हेका जाले एकंदर 18 दिसाची आसतली 3 दिसाचे ऑलरेडी जाले आतां रिपोर्ट बसकेविशीं प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक मिडिया कडेन उलयलो. काल कोर कमिटीन अशें डिसिजन घेतलें की टॅक्सीचे एक कमिटी फॉर्म अंडर लिडरशीप सीएमाचे सो कशी विशय सुटावे करपा लागून त्या थंयच्या लोकप्रतिनिधी भितर घेवन त्या टॅक्सीवाल्यांचे हें कितें आसा प्रॉब्लेम्स कितें आसा अडचणी सगळे सुटावे करून एका प्लॅटफॉर्माचेर तांकां लोकांक एक बरी सेवा दिवपाक जाय जाल्यार तांकां येवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय बसूंक जाय आनी त्या खातीर ती कमिटी की ते थंय डिस्कशन करतले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी साहिल मांद्रेकार. रोरो फेरी सुरू जावन 2 दीस जाले. गाडयांच्यो घे लायनी नवे फेरयेचो अणभव घेवंक थळाव्यांबरोबर टुरिस्टांची गर्दी. नवी फेरी घालून सुद्धा प्रस्न सुटनात म्हूण चोडणाचे थळावे उलयले. मजगती शिस्तीक पुलीस घालून 1-2 दिसान प्रस्न तडीक लायता म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री फळदेसाय उलयला. सोमारा घातली चोडणां तिसरी फेरी पूण सुरवात केल्ल्या दुसऱ्याच दिसा रोरो फेरींत प्रवास करपाक लोकांची गर्दी पडिल्ली दिसली. नवी फेरी घातली तरी अडचण्यो आसा तश्योच म्हूण चोडणेचे थळावे उलयले. पळोवंक शकता रोरो फेरीपोटी कशी लायन आहा ती आयज उद्घाटन जाल्यार दुसरो दीस जालो पूण फेरीपोटीची युज्युअल लायन आहा तशीच आहा जे आमकां इनकन्विनियन्स जाताले चोडणेकारांक ते तशेंच जाल्ले आहा सो व्हडलो कांय फरक पडोंक ना. आनी आतां अशें जाल्लें की 15 मिनटां दोनूय फेरीपोटी तेवटेनूच सो हेज्या मध्येगातान कितें जर एम्बुलन्स येयल्ली कोणें इमर्जन्सी आसलेले एम्बुलन्स ती वयतली आसली कशी होवूय एक मोठो प्रश्न येता. सो मेन जो आमचो सुटावो आसलो की जे इनकन्विनियन्स जाता पळय ते तशेंच जाता. The situation over here hasn't changed. It has become worse. During the peak hour, I've got videos and photographs. It was a total chaos, a total breakdown of the system. There are only 2 home guards over here on duty. There is no police to control the traffic, or there is no option for a pass kept as of now because the app is not yet ready. This is a total inconvenience on the for the commuters and lapse on the part of the government. Thank you. हांगा पळोवंक शकता तुमी चोडणां केदी व्हडली 2 आयज काल उद्घाटन जालां रोरो फेरयेचें पूण कितली व्हडली लायन आनी फेरी सर्विसीस व्हेरी स्लो कशी दिसता ज्या भशेन वचोंक जाय तशी वचना. हांगा लोकांक जे त्रास जाता पळय ते तशेंच त्रास जायत आसा. आतां अशें जालें की 15 मिनटां दोनूय रोरो फेरीपोटी तेवटेन जाल्ल्यो सो आतां एम्बुलन्स वयतली जाल्यार कशी वयतली एम्बुलन्स जर हांगा येयली कोणा पेशंटाक घेवन जाल्यार कशी वयतली ती कळना. मजगती रोरो फेरींत जातल्या गर्दीचेर 1-2 दिसां भितर फाव ते उपाय काडटले म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. नंतर सगळे एम्प्टी जावपाक जर स्मूथ मेळालो रस्तो जाल्यार एवरीथींग वील गो व्हेरी स्मूथली बट अनफॉर्च्युनेटली सगळे स्कूटरवाले येतात आणि ते दारार रावतात बोटीचे लागले नंतर. आमकां संवय कितें आसा की बोट आसतना लागली काय ना ते स्कूटरवाले सगळे मुखार वचून रावतात आनी एकच सायडीन जाता कारण ह्या सायडीन आमी ते स्टॉप केल्ले आसा दॅट वी वील पुट पुलीस फोर्स टायमार पसून कसो आसा तो 1-2 दिसां भितर जातलो रिजॉल्व जातलो. आमचे कडेन एडिशनल फेरीज कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी साहिल मांद्रेकार. आता पळोवया निकती आयिल्ली खबर. सद्याक आमी एक अलार्मींग सिट्युएशन वास्कोच्यान रिपोर्ट करपाक हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आसा आनी एक सद्याक आमी लोकांक सांगूंक सोदता की खंय तरी चोर आतां पुलीस जावन बायलांचे भांगर काडपाचो एक नवो प्रयास करून एक नवो स्कॅम घेवन आयिल्लो आसा. आनी काल जे आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या एक 75 वर्सांची बायल अनुसुया वेलिंगिरी ही रावपी चिखले काल खंय मार्केटांतल्यान आपलें शॉपिंग करून ती चिखले आपले विद्या मंदिर घरा स्कुला कडेन तिचें घर आसा ती थंय करून वताली. इतल्यान खंय 2 लोक मोटरसायकलीन आयले आनी तांच्यांनी तिका सांगलें की आमी पुलीस आनी तूं इतलें भांगर घालून खंय भोंवता काय म्हणून.
आनी तांच्यांनी तिका सांगलें की ती भांगर पयलीं काड म्हूण. तिच्या गळ्यान खंय एक मोठी चेन आशिल्ली आनी 2 कांकणां आसलीं आनी जशें तिणें तें काडपाक ती गेली, हे दोगांयनी खंय ती दोनी कांकणां आनी चेन घेवन ते थंयच्यान फरार जाले. आनी अशें कोण येता की अरावंड 1.80 लॅक्साचें भांगर ते बायलेचें विदीन सेकंड्स हे काडून खंय पुलीस म्हणून सांगून भायर सरले आनी थंयच्यान धांव मारली. आनी असोच सिमिलर प्रकार अशें आमकां आयकूंक येता सुत्रा कडेन की मडगांव हाल्ले वाठारांत जाल्लो आसा आनी खंय तरी हे प्रकार वाडपाचे एक संकेत आमकां सद्याक दिसून येता. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल चॅनल फ्रॉम प्रुडंट आमी सगळ्यांक इन्फॉर्म करूंक सोदता, एस्पेशली बायलांक, की खंय जरी तुमी चड भांगर घालून भोंवता आनी कोणी जरी पुलीस म्हणून समज तुमकां जरी मेळ्ळो जाल्यार यू हॅव टू बी एक्स्ट्रिमली केअरफूल आनी केन्नाच कोणाक अशें बळी पडचें न्ही. कित्याक जायते लोक सद्याक अशे डुप्लिकेट पुलीस, डुप्लिकेट CID, डुप्लिकेट RTO अशें जावन खंय तरी भांगर काडपाचो हो प्रकार वास्कोच्यान सुरू जाल्लो आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंयचे कांय पारंपारीक नुस्तेमार नेम मोडून खंय नुस्तेमारी करतात. नेम मोडून मॅकनायज नुस्तेमारी चल्ल्या. गोंयचे नुस्तें बोटवाले मिडिया मुखार पावले. खात्यान खर एक्शन घेवंक जाय, नाजाल्यार फुडें गोंयकारांक नुस्तें मेळचें ना, संघटनेचे वांगडे उलयले. राज्यात नुस्तेमारी बंदी असताना काही नुस्तेमार नेमांचे उल्लंघन करतात, मेकनाइज फिशिंग करतात, व्हड बोटी जाळे वापरून नुस्तें मारतात म्हण गोंय बोट मालक संघटना मिडिया मुखार. सध्या ब्लेटंट वायलेशन ऑफ फिशींग चालू आहा बाय कॅनो ओनर्स, कळ्ळें न्ही. ब्लेटंट फिशींग म्हणल्यार सगळें इलिगल फिशींग चालू आहा, तें आमी एलिबरेट केलां आतां प्रेस कॉन्फरन्सान. आनी आमची एक मागणी आहा फिशरीज डिपार्टमेंटाक की ताणें पळय जशे जेटीज ऑर्गनायज केल्या आनी मेकनायज फिशींग ऑर्गनायज केलां, तशें कॅनोचें फिशींग ऑर्गनायज करून लिगल करपाचें, नाल्यार ब्रिडींग पिरियडाक टोटल वायलेशन जाता. सायज कॅनोची व्हडली आसा, मोनोफिलामेंट नेट्स यूज करता ते, मागीर मोटर्स 2 यूज करता जे इलिगल आहा, टोटल GPS यूज करता, विंच यूज करता. सो टोटल ते ट्रेडिशनल म्हणल्यार कितें ताणून भायर वचपाचें. तांकां कोर्टान एकूच मोटर दिला सेफ्टीक परत येवपाक इन केस वेदर बॅड अशीच जाल्यार. पूण ते सगळेच मेकनायज जाले. सो मेकनायज जाले म्हणल्यार ते बोटकार जाले ना आमच्या भशेन. मागीर तांच्यांनी ब्रिडींग पिरियडाक फिशींग करूंक उपकार ना. मेकनायज सगळे मशिनरी घेवन ब्रिडींग पिरियडाक जाल्यार ते मागीर ट्रेडिशनल कशें उरले. आमचें म्हणणें सिंपल, जर तूं ट्रेडिशनल जाल्यार तुवें ट्रेडिशनल वचपाक जाय, नाल्यार 61 days एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बॅन आसा न्ही, तो बॅन फॉलो करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा पालिका वाठारांत दरेक नाक्यार भौशीक सुवातार CCTV लावपाचें थारला. 1 कोटी मोडून खासदार फंडांतल्यान खंय कॅमेरा घालतले. पुराय सहकार्य करचे, उत्तर गोंय खंय श्रीपाद बाहून दिला. सोमारा नगरसेवकांची बसका. म्हापशा नगरपालिका वाठारांत दरेका नाक्यार सामाजीक थळांचेर शाळा कॉलेजीं कडेन CCTV लावपाचो पालिकेचो निर्णय. खासदार निधींतल्यान खंय कॅमेरा घालतले. CCTV कॅमेरा रिगार्डिंग आतां क्रिमिनल ऑफेन्सीस बी वाडल्या आनी जे ब्लॅक स्पॉट आहा वचत ते लोक विलेज एरियातून जे आतां काही लोकांक संवय जाता गार्बेज बी हाडून खंयसरूय उडयतात, ती अवॉयड करपाक लागून आतां हे MP लॉर्ड फंडान CCTV संपूर्ण म्हापशांत बसोवपाक आतां कटकट चल्ल्या. हे बसयलेले जेणे करून जी क्रायमूय आतां हळूहळू वाडटा तेचेरूय मातशें रिस्ट्रिक्शन येतलें, ते कमी जावपाक आनी कितें जालें जाल्यार बेगीन करपाक बेसिकली सपोर्ट जाता. तेच्या बरोबर आमचें डिस्कशन जालें. सो खंय खंय घालपाक जाय, मेन जे फेसीस आसा, मेन म्हणजे आमकां मार्केटाचें जे एंट्रन्स आसा पळय थंय घालपाचें आमी डिसायड केला. आनी मार्केट, देन बस स्टॉप आनी मारुतीच्या देवळा कडेन इज द प्रायोरिटी. देन स्कूल्स, ऑल स्कूल्स फ्रॉम म्हापसा, कॉलेजीस ते कवर करपाचे. आनी ऑल एंट्रन्स टू म्हापसा सिटी ते कवर करपाचे. वर्बली टॉक जाला पळय आमचो श्रीपाद भाऊ कडेन, फूल ऑफ द MP श्रीपाद भाऊ कडेन, he has told that he will fund 1 crore from my fund. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. पेडण्यां ते काणकोण मेरेन दुर्लक्षीत मैदानां सरकार वेगवेगळ्या खेळा संघटनांक दितलो. कुमार जुवेच्या ग्राउंडाक 3.5 कोटी पास. संघटनांनी नव्या खेळगड्यांक फुडें काडचे. खेळा मेळार देऊन शारिरीक मानसीक फिटनेस सांबाळात. मुख्यमंत्र्यांचो उलो
फिट इंडिया आणि फिट गोवा सकयल गोंयाक स्पोर्ट्स हब करपाचो प्लॅन. सगळी कडले ग्राउंड्स वेगवेगळे कडले ग्राउंड्स जे आसा हे एबंडंट तशेंच पडलेले आहा. आमच्या कडेन बऱ्याचशा एसोसिएशनांनी वेगवेगळे फावटी ग्राउंड्स मागल्या. हांवें म्हज्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिले इन रायटींग जर तेंच्यांनी दिलें आनी तो एसोसिएशनान जर ग्राउंड मेंटेन करपाची जबाबदारी घेतली आसत जाल्यार आमकां प्रत्येक वेगवेगळ्या एसोसिएशनाक वेगवेगळो ग्राउंड म्हणजे डेजिग्नेट करून दिवपा खातीर आमकां पॉसिबल जातलो. आयडेंटिफाय करात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत कितलेशेच ग्राउंड आसा आमचे म्हणजे ताजेर कांयच जायना. फक्त गोरवां चरता म्हणपाक काय हरकत. वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ग्राउंड बांदून दवरल्यार 10 वर्सां जाली. इन्फ्रास्ट्रक्चर येदो व्हडलो थंयसर कंप्लीट जावन आसा बट तेजो ज्या पद्दतीन यूज जावंक जाय त्या पद्दतीन जायना. कुंबारजुवा स्पोर्ट्स क्लबाचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर जावं कुंबारजुवा ग्राउंडारूच आशिल्लो 3.5 कोटी रुपया स्पेंड करून आमी तोय ग्राउंड बांदता. गोंयची खेळां मळार उदरगत जावची म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आनी डिरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स हांच्या जोडपालवान नव्या प्रकल्पांचो फुडाकार घेतलो. म्हाका दिसता एसोसिएशनांनी टॅलंट आयडेंटिफाय करचो पडटलो, तांकां ट्रेन करचें पडटलें, वेगवेगळ्या पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करचे पडटले, पार्टिसिपेशनाक एनकरेज करचें पडटलें. तेन्नाच आमकां नवीन टॅलंट नवीन यूथ हे खेळांत येवपाक लागता. खेळांनी भाग घेवन गोंयकारांनी स्वस्थ रावपाक जाय. येतल्या ऑलिंपिक्सा खातीरची तयारी आतांच खेळगड्यांनी सुरू करपाक जाय म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. खेळांतल्यान फक्त फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट जायना तर मेंटल स्ट्रेंथ सुद्धा क्रिएट जाता. भुरगीं आज भिता बट हे भिवपाक जायना म्हणून तर आमी तांकां मेंटल स्ट्रेंथ जर क्रिएट करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या कॉम्पिटिशनान तेंच्यांनी भाग घेवप गरजेचें आसा. ह्या सगळ्या खातीर परत एकदा गोंय एक स्पोर्ट्स हब म्हणून डेव्हलप जावपाक जाय. फिट इंडिया फिट गोवा ही कॅम्पेन ओन्ली आनी ओन्ली स्पोर्ट्स एसोसिएशन चलोवपाक शकता. ऑलिंपिक 2036 आनी उरलेल्यो नॅशनल गेम्स हाजे सगळ्याचे प्रिपेरेशन्स जे आसा हे आमच्या सगळ्यां कडल्यान आतां सुरू जावपाची गरज आसा. 2,14,13,950 हे आमी एसोसिएशनाक दिता. 27 लाख आमी क्लबांक दिता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.